मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सकाळ दिवं. बागीवन जोसेफ वाज आमच्या गोंय दामान दिवोसिसीच्या आस्कारेचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक आमी पावल्या 10 जानेराची मंगळार. आनी आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो हो आमचें कुटुंबीक जिवीत novsorun जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिवोसिसीच्या विधवां विडोज, अनाथां, ऑफन्स, वडां, सिनियर्स आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांक, मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकरण इनकल्चरेशन ह्या करच्या वावराक भेटयल्लो आसा. तशेंच आयच्या दिसा आमी वारांता पासत मागता. आयज आमचे मदें सियोली वारादो सियोली डिनरी आयिल्लो आसा. हे सकाळच्या दिसाक ह्या मिसाक 9:15 आनी सांजे आमी मागता पणजे वारादा पासत जो 4 वरांच्या मिसाचेर हांगा हाजीर जावन तांचे पासत आमी मागतले. तुमकां आतां बेश्टें जाणा जावंक हें सदांच तुमकां आमी सांगता. सियोली वारादा खाली येतात त्यो फिरगोजोयो अंजुना, आसागांव, बादे, कामुर्ली बार्देस, ओशेल, सियोली, त्रोपा आनी वागातोर. आनी पणजे वारादा खाली येतात त्यो फिरगोजोयो बांबोली, शिरांव ग्रास, शिरांव सान बार्तोलोमेव, कारांजालेम, मेर्सेश, पणजे, रिबांदार, सांताक्रूज, सांतनेज आनी तालिगांव. ह्या आतां 9:15 रोमारीच्या मिसाक आमी सगळीं हाजीर जाल्या. तयारी चलता. म्हणटच आयज आमचे मदें तुमी सगळीं जायतीं जाणां आयल्यान ते आमकां पळोवन खुशालकाय भोगता. आयज केरीत भाशेन आमचे मदें सियोली वारादाची भावां भयणां तांचे बरोबर गवळी आनी यारां आसात. तुमकां सगल्यांक म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणांक मिसाचे भेटेक माई मोगाचो येवकार दिता आनी मागता. न्हूच फकत ह्या मिसाक सदांच मागता दर एके मिसाचे भेटे वरवीं आनी बकून आमकां हे मिसाचे भेटे वरवीं देवाची जायतीं बेसांवां आमचेर पडचीं म्हूण आनी ही आत्मीक बरेपणां आमची जावंक एकामेकाच्या मागण्याच्या पांगांत आमी रावुया. लेट अस सपोर्ट वन अनदर विथ आवर प्रेयर्स. तितलेंच न्हय, जें आमचें वद्दन आसा ही मिसाची भेट बऱ्यांतली बरी करूंक, देवाक मानता तसली एक दुंपाचो परमळ कसो बापाक पावूंक तेंय आमी करूंक जाय. म्हणजे सगळे ल्हानविकायेन, सगळे भक्तीन आनी आत्म्याचे उर्बेन आनी वर्शीं पासून आमकां आमचे लागीं जबाब मागतात ते मिसाचे जबाब सडसडीत व्हडल्या तळ्यान आमी दिवंक, गितां गावूंक, व्हडल्यान देवाची वांकडणी करूंक आनी हें करूंक आमकां उपाय आसात, ते पड्डे आसात, स्क्रिन्स आसात. ताचो फायदो काडुया आनी जाता तितली देवाक मानता तसली ही भेट करूंक समेस्तांच्या फायद्याक, आमच्याय फायद्याक ती जावची म्हूण मागुया. भावा भयणीनो, सान जोसेफ वाजाचे परबेची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाचो 4थो दीस. ही तयारी आमकां सगळ्यांक अत्मीत फायद्याची जावंक जाय. आमचे कुटुंबीक जिवीत novsorun आयचो विशय आमकां उलो करता. हे करूंक कसले उपाय आमी घेवं येता? हे नियाळून सगळीं आमी उबी रावया आनी मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता.
मोग करताय आमचे मोदे जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोग उजाडटा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोग उजाडटा सगळ्या मनशांक काळजान दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उजाडटा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उजाडटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं मदर ट्रेसा आपल्या एका भाषणांत अशें उद्गारली If you want to bring happiness and peace to the whole world, go home and love your family. तूं आख्या संवसारांत खुशालकाय आनी शांती हाडूंक सोदताय जाल्यार पयलो तुज्या घरा वचून तुज्या कुटुंबाचो मोग कर. आयच्या नोवेनाच्या मिसाचो विशय आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून जेजूचो पाttlav करुया. आयचो विशय आमच्या कुटुंबाचेर खेरीत लक्ष घालूंक उलो मारता. दोरयेक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सभा. आमची आत्मीक, शारिरीक, मानसीक आनी समाजीक वाड पयली आमच्या कुटुंबांत आकारून येता. कुटुंब आत्मीकतायेन गोट उरूंक, जेजूचो पाttlav करूंक, पवित्र सभेची खेरीत मन आनी खेरीत प्राथमिकता आनी हुस्को. हो पवित्र सभेचो हुस्को पाप साहेब फ्रांसिसान आपल्या दाखल्यांत आमोरीस लेतिशिया हातून स्पश्टपणी उल्लेख केला. टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर व आमच्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटात त्या सिरियलां आनी चलचित्रांच्यो कसल्यो काणयो गाय. कुटुंबांत झगडीं, एकामेकाचेर दुबाव, कासारी जिवितांत अविस्वाशीपण, सून सासूमाय व घोव बायले मोदे टोंटे. हालींच वर्सांनी कुटुंबां तरेकवार घुसपा गोंदोलाक सांपडून तांचेर वायट परिणाम जावन साबार कुटुंबां प्रश्नांनी पडल्यात. आमचे कुटुंबीक जिवीत क्रिस्ती तत्वांचेर जिवंक आनी आमच्या कुटुंबांत नवसरणी हाडूंक जोसेफ वाज आनी ताचे कुटुंब आमकां एक देख. ताची आवय बापूय क्रिस्टोफर आनी मारिया देव मोगाचें जिवीत जियेलीं आनी आपल्या सवय भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयलीं. आमची कुटुंबां भावार्थान थीर ओकोण जावंक, जेजूच्या पावलांनी चलूंक, कुटुंबांत खरी नवसरणी हाडूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत खतखत्यांत मागुया. आयचो दीस विधवा, अनाथा, वडा, सिनियर्स, दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या मायग्रंट्स
आनी संस्कृतीकारण करच्या एनकाल्चरेशन वावरा खातीर बेटोयला तेन्ना ह्या साबार तरेच्या मुन्यारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच शोली आनी पोंजे ह्या वाराडा पासत आयज मागुया. आयच्या मिसाची इंटेन्सांव जावन आसा. देवाक दिनवासता सगळे बेसां पासत वेलबन कार्दोजो आनी ताजी फामील नागवा. हें आयकलेल्या सुरवातीच्या उतरांनी म्हज्या भाव भयणानो, आमचे जिवितान ही ना ही आमी चुकल्या. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बारबर मागया. हांव पातकी सोदविता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सुमया उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, काकलूत काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, काकलूत काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, काकलूत काकलूत कोर. प्रार्थुया. थोडी घडी बरोगीच रावन आमची खासगी मागणी हे वेदी मुखार आमी दवरया. देवा, तुज्या आदनिकाक आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्याक सांत जोसेफ वाझाक जे देखीन आनी मोयपासान तुवें आमकां पवित्र सभेक आशयेचे शिमे पर्यान पोर जोडली. तुज्या चाकरांक तुजे देवीक उत्तर पोरगोडटल्यांक आनी सर्गीच्या संस्कारान तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाळ दीस घाल आनी तुजेच मजतीन आमचो बावाट ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शेवट मनाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रोचलेल्या सगळ्या जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? बायलेन सर्पाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदेकात एक रूख आसा, ताज्या फळां विशीं देवान सांगलां, तुमी मरणाक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खाय नाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाकात. तेन्ना सर्पान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मरची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरो जाणो. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें, आपल्या घोवाकूय दिलें
आनी ताणें तें केलें. तेन्ना ताचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगले आसात म्हूण तांकां गमले. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटा रुमाल केले. सांजेचे शितळ वारें मारतना सोर्वेस्पोर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सोर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेली लिपली. देवाचे उतोर्ये. आमचो बाप, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. सगळीं म्हणुया, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवन काडलें मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडगा नाडगा नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. देखून भक्तिवंत मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुड्डेचीं उदकां कितलीं उंच चडूं तीं ताका लागचीं नात. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सभोंवती सुटकेचे उलास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब, बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy soy. Soy soy sorbesporak soy soy. Koriba boy koshi sogli. Zorek botan rawlia rami. Kitle bore, kitle sobin, sobin. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy soy. Soy soy sorbesporak soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुजाल्याक वेतालो. आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक स्वताचेच भाशेन जेरुजाल्याक गेली. आनी परबेचे दीस सरल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली
आनी सोयऱ्यान दायऱ्यान वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळून जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत सासऱ्या मदें बसून तांचें आयकून आनी ताका विचार करून आसलो तो ताका मेळ्ळो. ताचे आयकोताले ताका सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पडोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हटलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें ताका म्हटलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकडो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें ताका समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी ताका खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वळतो महानिये. Wakani tuka Krista. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आमची कुटुंबां नवसरून जेजूच्या पाटल्यान वचुया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका एका कुटुंबान घडलोले गजालीचो उगडास जालो. हें कुटुंब घोव बायलां जेन्ना ती काजार जाली, घोवाचें सोपन आसलें एक मोटोर घेवंक. ही आतांची काणी न्हय, घडणी न्हय, मारुती मोटोर. आनी पयशे एकठांय करून मारुती गाडी घेतली आनी हो घोव सदांच पुसून चाका चाक दोत्तालो इतलो मोटराचो मोग करी. एक दीस बायल तें मोटोर घेवन भायर सरली आनी बासीक ती मातशी भास पडोवन मातशी भियेली आनी व्हरोन मारली. हेडलायट्स गेल्यो मोटराच्यो आनी पयलीं दुकां येयलीं. दुकां कित्याक येयली? एक्सिडंट जाला म्हणून न्हय, घोवाचें रूपकार मनान येयलो आनी चिंतूंक लागली, घोवाचें म्हणटा हांवें कितें केलें? आतां घोव म्हजेर बेजार जातलो. पुलीस आयले, पेपर्स मागले गाडयेचे. काडून दितना तिका एक ल्हान चीट मेवली आनी हे चिटीर अशें बरयलोलें, इन केस ऑफ एक्सिडंट हानी रिमेंबर इट इज यू दॅट आय लव, नॉट द कार. उपसोयक जालो जाल्यार मोगा उगडास दवर, हांव तुजो ओदीक मोग करता, न्हय ते गाडयेचो. प्रितीच्या भाव भयणीन ही उतरां वाचलीं तेन्ना ह्या बायलेच्या दोळ्यांनी दुकां येयलीं. जोरी घोव मोटोराक इतलो हें कोत्तालो, चाकाचाक सांबाळटालो, पूण हांव ताका वळतें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हेंच जोण एकल्याच्या कुटुंबान घडोवंक गरजेचें. आतां केन्ना केन्ना आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां एक हारसो कसो सिरियलां कितें दाखयतात आमकां, कुटुंबान झगडीं, एकामेकाचेर दुबाव आनी तरेकवार प्रश्न असलें जिवीत आमकां ह्या चलचित्रांनी वा सिरियलांनी मोबायलाचेर जावं इंटरनेटाचेर कितें वाचूंक असल्योच खबरो मेवता. पूण बरें घडटा ताचेर जबरसो केन्ना केन्ना बोर घातलेलो आमकां दिसना. थोड्या कुटुंबांनी वस्तूंक दुखीची गजाल, वस्तूंक संवसारी वस्तूंक अदीक मोल दिलेलें जाता
आतां समजुया तुमच्या भुरग्या लागीं ल्हान भुरगो हेवताना एक किमती वास फुटलो, तुमी कितें करतलीं? कितें करतलीं? पर्सनल क्वेश्चन. तुमी रोखडीच तापतलीं न्हू? इतलो म्हारगेलो वास ह्या भुरग्यान फोडलो. पूण पयली बरी हांव म्हणटलो, जी आवय बापूय भुरग्याक पळयता, बाबा बाये तुका कांय जावंक ना न्हू, तुका कांय जावंक ना न्हू, कवची बा तोपोंक ना मू, भुरग्याक एक संदेश येतलो मनान ताच्या, हांव ह्या वस्तू परस म्हज्या आवय बापायक ओदीक मोलाचें. हांव ह्या वस्तू परस हो वास फुटला, नेक्स्ट टायम हांव केअरफूल रावतलो वो रावतलें आनी ह्या वस्तूंचो हांव सांबाळ करतलें. पूण आतां मिस्टेक जाली, तितूंतल्यान हांव शिकलें. म्हाजो ओदीक मोग म्हज्या आवय बापायक आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, असलें चिंतप आमच्या मनांत येवंक गरजेचें. पूण हें आमी जाणाव केन्ना केन्ना आमचें चुकता. वस्तू म्हणल्यो आनी इवन जानवरांक पासून आमी ओदीक मोत दिता न्हय घरच्या वांगड्यांक. खूंय चुकता तें आमी थाऱ्यार घालूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. जाल्यार बागेवन जुजेवास ताचे परबेक आमी तयार जाता. ताच्या कुटुंबान मनशाक व्हडतो मान आसलो. सुरवातेच्या उतरांनी आमकां सांग 6 जाणां भुरगीं तीं. बापूय क्रिस्टोफर शेत कामत करतालो आनी हें उदार पोसण करून भुरग्यांक आपल्या बरे भाशेन शिकयलीं, वाडयलीं, बऱ्या तत्वांनी, बऱ्या मुल्यांनी बोल्लीं. घरा ताज्यो आंटीज रावताल्यो, ती पासून देवाचें उतर वाचती 10,000 जालें म्हणून देवाचें उतर, सांताचें जिवीत वाचप जातालें. आनी हो ल्हानूच आसतना बरे भाशेन वाचतालो. आनी माय मोगान म्हणटाली, म्हज्या सांतुल्या उताक उलोवपाक, म्हज्या सांतुल्या. गांवचो लोकूय म्हणटालो. आनी जी कितें वॅल्यूज त्या भुरग्यान थंय घोराब्यान शिकलो, तेच वॅल्यू मागीर वाडटा वाडटा तो ते पोरगोटूंक पावलो. जावं खूंय बेबदिकाय दिसले तांकां बेबदिकायंतले भायर काडूंक, जावं पाद्री ना जावन थोडीं जाण एकठांय जियेलेलीं तांचें काजार करून साक्रामेंत तांकां जोडूंक आदार दिवंक, बरें जिवीत जिवंक मार्गदर्शन, जावं तरेकवार रुपां घेवन भेट केली पोरजेक, ताणें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या मुल्यांनी जिवंक ताणें आदार केलो. हें जुजेवाजाच्या कुटुंबान घडलें. जाल्यार पयलें वाचप मोगाळ बाबा भयणीनो आमकां आदाम आनी एवेची गजाल सांगली. जेन्ना तांचें सवें पातोक घडलें, कितें जालें? जेन्ना पातोक आदारली, ती देवा सोडली, पयस गेली. जेन्ना आमचें सवें चूक घडटा, आमच्यान त्या मनशाक दोळ्याक दोळे घालून पळोवंक जायना, आमी मान पोंदां घालता. आनी अशेंच ताणीं केलें. ती लिपली. आनी नाडपी कोण? सैतान कसो नाडटा? साटल मिन्स म्हणुया ताचो वापर करता. देवान तुमकां सांगलां न्हू सगलीं फळां खायनाका, तो जाणा सगलीं फळां खायनाका. जाणा आसतना त्रासान घालता. केन्ना केन्ना हे भाशेन जाणा आसतना आमी चुकीक सांपडटा. सगलीं खायनाका, मागीर ते म्हणटा ना एक खायनाका, एकूच खायनाका सांगलां, देव चिटींग करता तुमकां. हे भाशेन ही काणी घडून आमी कशी ताळ्यान पडटा ते हे काणयेंतल्यान आमकां थाबें जाता. हें फळ खाशात जाल्यार तुमी देवा सारकीं जातलीं. आशा आमचे भितर सोदता आनी देवा सारकीं जावं फळ खेलें, पार्टनराकूय दिलें. आनी मागीर जेन्ना देव तांकां विचारता, आरे तुमी लिपल्यात कित्याक? अशी तुमी सदांच म्हजे बरोबर संबंदान आसलेलीं आतां पयस कित्याक? खायनाका म्हटलोलें तें फळ खायलें कितें तुमी? आनी त्या वेळार आदाम म्हणटा, हांवें म्हजी मिस्टेक खंय आसा? म्हाजी मिस्टेक ना, तुजी मिस्टेक ती. तुवें म्हाका हें पार्टनर दिलोलें, ताणें म्हाका नाडलो, ताजो गुन्यांव. म्हाजो गुन्यांव न्हू, ताजो गुन्यांव. ते म्हणटा म्हाजोय गुन्यांव न्हू, म्हाका सोरपान नाडलो. चूक ओळखून घेवप ना. हें केन्ना केन्ना आमचेय सवें घडटा. कुटुंबान जियेता हांव तेन्ना
आमी आमची चूक ओळखोचे सुवातेर म्हाजी मिस्टेक ना, ताजी मिस्टेक हो ताचेर घालता. आनी व्हडतेपण चूक ओळखून घेवप थंयसर आसा. सॉरी म्हणप, आमची चूक जाली आनी परत एकदां आमचो संबंद बांदूंक आमी वावरूंक जाय. हें आमकां ह्या कुटुंबा कडल्यान तांचे चुकींतल्यान आमकां शिकूंक मेळटा. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानान आमकां जुजे आनी मारिया हांची गजाल मेळटा. ती वर्साच्या वर्सा ती जेरुजाल्याक वेताली. कित्याक वेताली? परबेक वेताली. धर्माचे कायदे बेस बरे पाळटाली. आनी 12 वर्सांचो जेजू जेन्ना जालो, तो एडल्ट कम्युनिटीन भितर सरलो, ताकाय ती घेवन गेली. जे कितें कायदे आसा धर्माचे पाडूंक आवय बापूय भुरग्यांक शिकयता. आपल्या देखींतल्यान भुरग्यांक ती शिकोवंक पावुरता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेंच आमी आमच्याय जिवितान करूंक जाय. जरी तर आमी देवाक आमच्या जिवितान जागो तर दिना, आमीच तर मिसाक वचना, भुरग्यांक म्हणा उठात रे मिसाक वचा, ती खंयची वेतेली? आमी पयले सुवातेर मिसाक येवंक, मिसांत वांटो घेवंक, मागीर जे कितें धर्माचे कायदे आसात दोतोनीचेर लक्ष घालूंक तांकां आमी उत्तेजन दिवंक जाय. आनी हे भाशेन हो हुस्को आमच्या कुटुंबांनी आमी तेन्नाच की पसरावंक निर्माण करूंक आमी पावतले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना जेजू सांडलो तांच्या गोराब्याचेर आमी नदर मारुया. कितें जालें? एकामेकाचो गुन्यांव तांणी करूंक ना, दोगांय सोदूंक गेलीं. भुरग्याची जबाबदारी न्हयच मायेची एकल्याचीच ओ पायची एकल्याचीच, दोगांय सोदूंक गेली. आनी ती म्हणटा, बाबा तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो डॅडी आनी हांव उस्क्या कोतीन तुका आमी सोदूंक भोंवल्या. ही जबाबदारी गुन्यांव करिनासतना एकामेकाक समजून अप्रोच आमचो, आमच्या फॅमिलीचो आमी एकठांय सुटावो करपाचो. हे लिसांव जुजे आनी मारिया आमकां शुभ वर्तमानांतल्यान दिता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्रश्न सगल्यांक आसात, पूण जेन्ना आमी एकामेका कडेन डायलॉग केलो, एकामेकाक वेळ दिलो, एकामेकाक समजुलें, एकामेकाक बक्षिलीं, हे प्रश्न आमचे एकामेकाच्याच आदारान आमच्यान सुटावे करूंक जातले. तर ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना जुजे आनी मारियाची जिविताची, ह्या कुटुंबाची देख आमी घेवया. आमचे कुटुंबां तांच्या कुटुंबा सारकेलीं एकामेकाक समजतलीं, एकामेकाक बक्षितलीं, एकामेकाक मानान लेखतलीं, मनशाक व्हडतो मान दितलीं. दोर वांगडी जावं जाणटी जावं भुरग्यांक आमी मानान वागयतलीं मनशां जावंक आमकां कुरपा बोड त्याच भाग्यवन जुजे वाजाचे विनोतीन जोणेकल्याक मागुया. आमी सगळीं उबी रावन थोडीच मागणी देवा मुखार घालून आमकां कुरपा बोळ सोक्ती आमच्या कुटुंबाक फामिली पासत मागया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुनियारपणाक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक, गरजेक सांपडलेल्या कुटुंबांक फावो तो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दोयाल दिस आमचेर घाल, विस्वासान केले आमचे मागणे आय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या कारभारीपणाचो वापर सदांच पोरजेच्या फायद्या खातीर करूंक, कुटुंबीक जिवीत मजबूत कोत्तले कायदे आनी सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दोयाल दिस आमचेर घाल, विस्वासान केले आमचे मागणे आय.
जायतीं कुटुंबां निराशीपण, गैरसमज, बेबदिकाय, अविस्वाशीपण आनी दुसऱ्या हेर कारणांक लागून दोशी जावपाची गंभीर परिस्थितीर पावल्यात. नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबाची आनी पागियोन जुझेवाजाच्या गोराब्याची देख घेवन असल्या कुटुंबांनी नव्यान मोग, शांती, हुस्को, सेवा आनी हेर असलीं तत्वां निर्माण जावंक बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केले आमचेर मागणे आय. वो आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिजीच्या विधवां, अनाथां, व्हडां, सिनियर्स आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकरण करच्या इनकल्चरेशन ह्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडून तो फळाबरीत जावचो आनी ह्या वावरान जबाबदारीची आसात तांचेर आनी हेरां आदाऱ्यांचेर सुबाम देणी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बाबा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केले आमचेर मागणे आय. आयच्या दिसाक शिवोली आनी पणजे ह्या दोनूय वाराडांतले यादनीक तशी मोटवाशीं आनी फिरगोजकार भावा भयणां बरोबर आपली रोमारिया घेवन ह्या नोवेनान भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराड्यांच्या वावराचेर बापाचो सुबाम आशिर्वाद मागतना ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दोयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केले आमचेर मागणे आय. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवासता अर्घ दिता आमच्या कुटुंबा पासून आनी ही सगळी मागणी तुवें आयकली देखून आमी खेरीत भाशेन मागता. भाग्यवंत आमच्या आस्कऱ्या जुझेवाजा देशी आमच्या कुटुंबाक पवित्र कर. जे कुटुंब दुखवलेले आहा, मोडलेले आहा, तुटलेले आहा तांकां पेकोणी फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना आमचे आनी आमचे कुटुंबाचे सूख दूख, वावर धंदो, स्वप्नां आनी हेर सगळे देवाक भेटोया आनी गीत गावया. जिने वाटे जिने किन्ना. Beto
बाबिनो मोशे आणि तुमचे बलिदान स्वर्ग देवा बापाक मानतोसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, सांत जोसेफ वाजाचे आमच्या गोंयच्या द्रोणपुराणाचेर आशिर्वाद घाल. तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवालाय तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीच्या जेवणांक खाणांक करून दी. नितळ खालसांनी ही देणी भेटोवंक आनी ह्या जेवणा खाणान घेवन दिसाच्या दिसा समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावंक. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडापो जालो तुजो मोग ओतीर लोकां मदीं परगटूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सरकाल आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. जोसेफ वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तुका फावो करताय. ताचे पुणवेल्या जिवितान आमकां धीर दिताय. ताची शिकवण आमच्या गिन्यानांक उजवाडायताय. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक दारून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेत खोशेन खोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्वरी जेवण जातकच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचली. ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसोनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. Jesu melo, Jesu jivot zala, Jesu nobian to holo. Jesu melo, Jesu jivot zala, Jesu nobian to holo.
जेच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जोवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जी कूड आनी रगत शेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन मृतां बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यां त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तर सांगा तुजी मोहिमा गावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपटान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. बापा लागीं मागून आमच्या कुटुंबाचेर फामिलीचेर भरपूर आशिर्वादां घाल म्हूण मागया आनी भरपूर आमचे मदीं वकेसां उपजल्या प्रमाण कुटुंबांनी आमी केरीत भाशेन देवाचो आदारान मागया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्कां आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांसून वत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हटली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचेर पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेचेर बावट्याचेर दीस घाल आनी जे कशे परमणी तिका शांती दी आनी तुसें एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आसता जाणान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेलीची संवसाराची पाप काडटा ती चलीच्या जोडांक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेवचो वेळ पावलो. ताका आमच्या काळजान घेवंक भावातान आनी भोगतीन एकूच कुटुंब कशें फुडें सरुया. पवित्र कोमुन्यांव हातार ओ जिवेर घेवं येता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कोमुन्यांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार
कुमीन हांव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया, भाव भयणी आमी सगळीं. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस पोराची भुरगीं. जेजू भाव सोमेस्ताचो, ताचो बाप बापूय आमचो. कोरांत मोग एका मेघाचो, जसो हांवें केला तुमचो. पेल्याक तुमी करतात तितले, कोरें सांगता म्हाका पावले. कोरांत मोग एका मेघाचो, जसो हांवें केला तुमचो. पेल्याक तुमी करतात तितले, कोरें सांगता म्हाका पावले. एकूच खाण आमच्या आत्म्याक, एकूच मोग आमच्या काळजाक. एकूच जीव आमचे सोबेत, सोमेस्तान देवा रोपणे. कोरांत मोग एका मेघाचो, जसो हांवें केला तुमचो. पेल्याक तुमी करतात तितले, कोरें सांगता म्हाका पावले. कोरांत मोग एका मेघाचो, जसो हांवें केला तुमचो. पेल्याक तुमी करतात तितले, कोरें सांगता म्हाका पावले. वेगळोचार कांडू रोयलो, सगळ्याचो एकचार जालो. दुस्मानाक बेगीन घेवया, मोगानूच जिवीत सारया. कोरांत मोग एका मेघाचो, जसो हांवें केला तुमचो. पेल्याक तुमी करतात तितले, कोरें सांगता म्हाका पावले. कोरांत मोग एका मेघाचो, जसो हांवें केला तुमचो. पेल्याक तुमी करतात तितले, कोरें सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांत जोसेफ वाजाक मान दिवंक ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतलेले ते पवित्र जेवणा वरवीं तुजे जिवीत आमचे भितर वाडलो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी मागता. हे स्वरी तुज्या भक्तीची देख घेवंक आमच्या भाव भयणीच्या सोडवणीचे हुस्को धरूंक शेवटमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचूंशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. बाबा भयणीनो, म्हाका बरें दिसता, म्हाका खुशालकाय भोगता जें कितें म्हज्या काळजान आसा तें भायर तुमकां सांगूंक. तुमी जायतीं जाणां एमिसाचे भेटेक आयल्यांत. ऑल्दो इट्स अ वर्किंग डे,
दुबावना म्हाका जाय तो अरेंजमेंट बंदाबोस केला कोणें लिवी काडल्यात कोडे जायत ड्रायव्हर अरेंज केला आनी हें तें हें आमी मनशां करची म्हणटच हें आमी समजता आनी हें देवा मुखार पावतलेंच आनी देव आमच्या केन्ना सिरिणान रावना ह्यो बारीक मोठ्यो वस्तू देव बरे भाशेन बारीक पळयता आनी आमकां त्या प्रमाणे आमच्या बरेपणाचो केन्नाय तरी आमकां इनाम दिता आनी दिवचो म्हूण हांव देवा कडेन मागतां म्हणटच तुमी ह्या मिसाची भेटेन आयलीं वांटो घेतलो आनी म्हाका होय दुबाव लागना की जशें आमी जाता ते भाशेन तुमचे पासत मागलां तुमी आमचे पासत मागलां आसतलें हाचे पासत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा खेरीत भाशेन आयज आमचे मदें रोमारी आसलेली सियोलीम तुमकां पळोवन आनी तुमच्या हाजीरपणा पासत आमी संतोसता सियोलीम वारातासून आयलेल्या आमी खेरीत भाशेन दिन वाचता जावं आमचे पाद्री भाव सगळेच येवंक ना जाता ते आयल्यात मागीर मोठवाशांक लौकिकांक आनी हेरां भावां भयणांक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सियोलीम बरें पयस आतां म्हणटात आमी ब्रीज बायल्यात रोखडे पावतात म्हूण बट द होल मॉर्निंग गोज फॉर दीस नो सो तुमची अपुरबाय दिसली तुमी हो वेळ सकाळचो वेळ कसो हांगाच दिल्ल्या भाशेन जालो हे बाबतीन हांव खेरीत भाशेन ह्या वारादाचो डीन जो पाद्री पिटर सायमन ताका आमी दिन वाचता कॉन्सोलासांव सायबिणीचे इगर्जेचो पादविगार तो त्रोपा जाणें एक डीन कसो जाय तो भार घेतला ह्यो वस्तू वांटूंक फेरगोजांनी वांटूंक आनी ह्यो जबाबदाऱ्यो दिवंक आनी त्या प्रमाणे आयज आमचो मुखेल यादनीक येजमानपण चलयतलो यादनीक फादर फ्रँक पिंटो जो जावन आसा मिलाग्रे सायबिणीचे इगर्जेचो पादविगार बादे ताणें आमकां ही कांय बरी मिसाची भेट भेटयल्या आमचे पासत मागला आनी त्या फुडें मागीर आमचो पाद्री रायन इस्तिबेर कासियाच्या कोपेलांत रावता आनी थंय सेवा करता पादविगाराचे सुवातेर म्हणलेल्या भाशेन इज अ पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर आनी मागीर आयज गायन मंडळान आमकां आदार दिला आमची भावां भयणां ती बादें फिरगोसकारां ती हें सगलें आमी पळोवन खुशाल जाता ही मांडावळ केल्ले पासत आनी तुमी जाणी जावं वाचपां करून जावं सुरवातेची उतरां जे परी वांटलेलीं भावार्थ्याची मागणी सगलें बरे भाशेन जालें म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां आनी तुमकांय सगल्यांक दिन वाचता तुमचेर बेसां पडूं आनी तुमच्या सगल्या गवळीक वावराचेर तुमच्या गवळ्यां बरोबर भरपूर बागयोंचे देवाचे मजतीन आदार पडचो म्हूण हे खरें म्हज्या काळजाचे आवंडे तुमकां हांव पाठयतां म्हाका बाबा भयणी जावं ह्या जाग्या विशीं कांय कळोवण्यो आनी अदीक करून मिसाचे भेटे विशीं आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी जानेराचे 15 थावन मिसा परी जातली सकाळीं 6 वाजता 7:30 वाजता 9:15 हे मीस रोमारीचे मीस ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन सांजे मीस 4 वाजता हे मीस रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता मीस आसतलें इंग्लीश भाशेन आयतारा दिसा जानेराचे 15 मिसाची मांडावळ हे परी सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 वाजता 9:15 हे रोमारीचें मीस जातलें सांजे 4 वाजता हे मीस रोमारीचें जातलें आनी दुसरें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन दोबाजीक परबे दिसा 16 जानेराचे मिसाची मांडावळ हे परी सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 वाजता 8:45 दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आमचो आज बेस फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे खातीर भेटयतले उपरांत बागयोंत जुजेवाजाचे ओरातोरीच्या कोडांत पारंपारीक मीस जातलें 2 12 वाजता सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन भोव करून कामाक वेतात तांचे पासत कांय सवलती आमच्या ह्या खेरीत जाग्याचेर आमी केल्यात तुमच्या बऱ्यापणा पासत हे बरी कुमसार जावं कोणाकूय खोशी आहा जाल्यार तुमी कुमसाराक वचूं येता जावं त्या मिसा पयलीं जावं त्या मिसा उपरांत
तेच भाशेन तुमी विनोदीची मागणी बरोवं येता, पिटिशन्स बरोवं येता, देणगी डोनेशन्स दिवं येता, आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू तुमी घेवं येता. भोव करून आमचो कॅलेंडर जो आमी काडला तो तुमी वेचो. हाचें मोल आमी चड सुबेज दवरूंक ना, पूण थोडेंच आसा म्हणटकूच तोय तुमी व्हरचो. तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल हें सगळें आमकां हांगासर मेवता. तशेंच आमचे वॉशरूम्स आसात, फेरी आसा, पेंवपाच्यो खावपाच्यो वस्तू दवरलेल्यो आसात. तेच भाशेन सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन हें सगळें तुमचे सेवेक. बागेवंत जोसेफाचे सँक्च्युरीन सांतवारींत छापलोले हे कॅलेंडर आमी उगडास कोत्ता ते तुमी व्हरचे अदीक करून. तेच भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा पर्यंत बागेवंत जोसेफाची सँक्च्युरी सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली. साताचे मुर्तीचो होमो घेवंक वो भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ती 1 पर्यंत देनपारची आनी सांजे 3 ती 7 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा कोणूय सुरवातेची उतरां जावं वाचपां जावं बावाटाची मागणी करूंक सोदता खोशेन जाल्यार तुमी आमचे साक्रिस्तीन येवन आमकां मेळचें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, केरीत भाशेन आमी जाणा कांय आमच्या बाबा भयणांक इयरींग प्रॉब्लम बा आसता आनी त्या पासत ह्या असल्या आमच्या बाबा भयणीक तांकां अदीक सवलत फावो करपा पासत आयकोपाची कठीणाय जाता. त्या पासत इयरींग इम्पेरमेंट आसा त्या पासत दिसपट्टी फेस्तां दोपाचीक मिसाक 4 वाजता आनी 10 वाजता आमकां स्क्रिनीचेर आमकां हें मीस तांकां पळोवपाक अदीक सवलत बरी जावपाक तांकां कुरवो करून सायन लँग्वेज करून हें मीस 4 वाजता आनी 10 वाजता ह्या मिसाचेर तांकां पळोवंक आनी आयकूंक मेळटलें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सभे आसूं आनी सर्पद्युदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोर उपकार. उपकार करून तुम्ही म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या आपल्या दयाळपणाच्या ओजापानी तुझ्या उतराचे बी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशांच्या काळजांनी ओबले ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बागेवन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी अंकवार मारेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या वीराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोस्ताव आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागताव. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना बरी क्रिस्ती तत्वां आपणावन आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून फुडें पावलां मारुया
आणि सांताच्या मानाक गीत गावया जुजे वाजा आमच्या भावा.